आयतारा टॉर्च रिले फोंड्या बांदोडा वाठारात पावली। मंत्री रवी नाईक आणि हेरांनी ही मशाल स्वीकारली। ही मशाल पळोवन तरणाट्यांक प्रोत्साहन मेळटले, तरणाट्यांक खेळपाक उर्बा मेळटली अशें अध्यक्ष रितेश नायकान सांगले। Get set, Goa! 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 टॉर्च रिले काणकोण वाठारांतल्यान सुरू जावन 12 तालुक्यांनी वयतली। 10 तालुक्यांतले आंतरराष्ट्रीय खेळगडे आणि एसडीएम ही मशाल स्वीकारतले। 17 दिसां उपरांत तिसवाडी वाठारात कार्यावळ सोंपतली। आयतारा ही टॉर्च रिले फोंडा बांदोडा वाठारात पावली। मंत्री रवी नाईक, फोंडा नगरपालिकेचो अध्यक्ष रितेश नाईक, बांदोडेचो सरपंच सुकानंद कुरपासकार हांच्यानी मशाल व्हडा उमेदीन स्वीकारली। 99% आमी जे आसा खेळाडू खेळांत भाग घेवपी आनी खेळा मोगी आमच्या गोंयांत आनी आमकां एक हे संदी मेळ्ळी की आमकां हांगसर हे पयले फावट आमकां नॅशनल जाता आनी ह्या फावटी आमी हेजे पयलू आमी 1984 केल्ले ते फक्त खो खोचे नॅशनल केल्ले तेन्ना हांव अध्यक्ष आशिल्लो खो खोचो त्या वेळार ते पयलू त्या वेळार केले 84 आमी ते सुभाषचंद्र बोस ग्रावंड वयले मागीर बस म्हणजे आमी नॅशनल त्या वेळार केले नॅशनल गेम्स जी टॉर्च रॅली फूल म्हाका गोंयभर ही फिरतली। आज ही फोंड्या आयला, फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलच्या फुडें आयला आनी हांगा ते स्वागत करपाक आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर श्री रवी नाईक सर हांगा आसा, तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा, तशेंच चीफ ऑफिसर, सगळे कावन्सिलर्स आनी हांगा सगळे स्टुडंट्स, कॉलेज स्टुडंट्स, तशेंच हांगा सगळे नागरीक फोंड्याचे खूब हांगा जमल्या ही रिसीव करपाक ही टॉर्च रॅली आनी ही एक प्रतीक जावन आसा एक युनिटीची गोंय हातून दाखोवन दितले की वी आर युनायटेड आनी ही रिले थंय लास्ट ही स्टेडियमार वतली, थंय ओपनिंग जातली सेरेमनी थंय ती व्हरून थंय दवरतली। सो ही एक प्रतीक आसा लोकांक भुरग्यांक एक तांकां मोटिवेशन जे मोटिवेशन आसा ही जोत पळोवन ताका मोटिवेशन जातलें। 2023 बांदोडा पंचायती त्यांचे स्वागत करता। त्याच बरोबर फोंड्या तालुक्यात जे नॅशनल गेमी जाता हांव सगळ्या लोकांक अपील करता की त्या गेमीचो संपूर्ण फायदो घेवचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।